व्हड आमचें गोंय, सोबीत आमचें गोंय, वयल्या पावंड्याचें व्हड नामनेचें, हें आमचें गोंय, हें आमचें गोंय. आयज जें गोंय तुमकां दिसता ताचे फाटल्यान एक इतिहास लिपिल्लो आसा. आमच्या ह्या माणकुल्या गोंयचेर जायत्या साम्राज्यांनी शासन केलें. निमणे आयले ते पोर्तुगीज. तांणी व्यापार करपाच्या हेतून गोंयांत पांय दवरलो. आदिलशहाचेर आक्रमण करून गोंय काबीज केलें आनी हुकुमशाही सुरू केली. आपल्या वांगडा पोर्तुगाला साकून हाडिल्ल्या इसाई मिशनरीच्या लोकांच्या आदारान इसाई धर्म पसरपाक सुरू केलो. धर्म प्रचार करपाक आयिल्ले ते आतां धर्म परिवर्तन करूंक लागले. गोंयच्या लोकांक धर्म परिवर्तनाक लागून ते छोळूंक लागले. त्याच वांगडा तांणी वेगवेगळ्या गजालींचेर कर लायले. पुराय गोंयचेर पोर्तुगीजांची राजवट सुरू जाली. लोकांचे उलोवपाचे, शिकपाचे, एकठांय येवपाचे हक्क काडून घेतले. ते शेवटाक सहन जायना जावन गोंयकारांनी बंड करपाक सुरू केले. पयलो विद्रोह 1583 वर्सा कुंकळी म्हालांतल्या असोळण्या गांवांत जालो. धर्म परिवर्तन करपाक आयिल्ल्या 5 पाद्र्यांक योजना आंखून स्थानीक लोकांनी तांचेर हमलो केलो आनी तांकां मारून उडयले. ह्या कृत्याची चवकशी करपाक म्हूण पोर्तुगीजांनी गांवच्या 15 लोकांक आपयले आनी कपट करून तांची हत्या केली. असोळण्यांत जाल्ल्या ह्या बंडा उपरांत गोंयच्या लोकांचेर अत्याचार आनीक वाडले. हाचो परिणाम म्हळ्यार जायते गोंयकार गोंय सोडून वचूंक लागले. पोर्तुगीजांनी अशे तरेन सक्तीन केल्लें धर्म परिवर्तन कांय पाद्रींक पळोवन नज जालें. तांणी पोर्तुगीज शासना विरुद्ध आवाज उठोवपाचें थारायलें आनी पोर्तुगाल पार्लमेंटांत वचून गोंयच्या लोकांचे चल्लेले हाल उक्ते केले. पूण तांच्या विरुद्ध गेल्ल्या त्या पाद्रीक खर शिक्षा भोगची पडली. हाकाच पिंटो विद्रोह म्हणटात. हो विद्रोह लेगीत पोर्तुगीजांनी फिसकटावन उडयलो. राणे घराण्यांतल्या लोकांनी 22 वेळा पोर्तुगीजां विरुद्ध गोंय मुक्ती खातीर 1855 ते 1912 मेरेन विद्रोह केलो. दिपाजी राणेन नानूस किल्लो जिखून पोर्तुगीजांच्या मनात भंय घालो. शेवटाक 1902 वर्सा दादाजी राणेक पोर्तुगीजांनी धरलो आनी ख्यास्त भोगपाक तिमोर धाडलो. सुमारे 400 वर्सां गोंयच्या लोकांनी पोर्तुगीजां विरुद्ध संघर्श केलो. आधुनीक युगाची सुरवात जाली. पुराय देशा वांगडा गोंय लेगीत संक्रमण अवस्थेत पाविल्लें. गोंयांत वेगवेगळी खबरापत्रां छापूंक लागली. महाराष्ट्रांतल्यान केसरी सारखे खबरापत्र गोंयांत येवपाक लागिल्ले. तातूंतले लेख वाचून लोकां मदीं जागृताय येवपाक लागली. क्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्ना भारतांत आयले आनी तांणी आपल्या 5 वांगड्यांक घेवन 1928 वर्सा गोवा काँग्रेस दलाची स्थापना केली. तांणी अहिंसा आनी सत्याग्रह ही गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची शस्त्रां कशी वापरली. 1930 वर्सा पोर्तुगालांत कॉलोनियल ऍक्ट पास केलो, जातूंत कसल्योय सभा घेवपाचेर आनी सरकारा विरुद्ध मोर्चे काडपाचेर प्रतिबंध घालो. लोकांक आपल्यो लग्न पत्रिको सुद्दां पोर्तुगीज अधिकाऱ्यां कडल्यान तपासून घेवच्यो पडूंक लागल्यो. पत्र व्यवहारांतल्यान तांच्या विरुद्ध कसलेय कृत्य घडत म्हणून पोर्तुगीज सैन गोंयकारांचेर नदर दवरून रावताले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे मोठे फुडारी डॉ. राम मनोहर लोहिया हांणी मिनेजीस ब्रागांझा हांच्या वांगडा मडगांवच्या पेट्रोल पंपाच्या लागसार मैदानात 18 जून 1946 दिसा सभा घेतली. ही सभा भाशणबंदी, सभाबंदी आनी नागरी हक्का खातीर आशिल्ली. ह्या सभेची खबर पुराय गोंयभर गुपीत पद्दतीन पसरली आनी हजारांनी लोक सभेत एकठांय जाले. लोहियान आपल्या भाशणांतल्यान गोंय मुक्तीची गोंयकारां मदीं कीट पेटयली. ही सभा गोंय मुक्तीची बुन्याद थारली. गोंयच्या इतिहासांत हाच्या पयलीं अशी व्हड सभा केन्नाच जावूं नाशिल्ली. पुरुषोत्तम काकोडकर, प्रफिल्लाद जांबावलीकर, डॉ. विनायक मयेकर, वत्सला कीर्तनी, वसंत कारे, लक्ष्मीदास बोरकर, नीलकंठ कारापूरकर,
व्यंकटेश वेरेकार सारख्या शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी ह्या चळवळीत वांटो घेतलो. ह्या सभेची खबर कळटाच पोर्तुगीजांनी मिनेझीस ब्रागांझ, मनोहर लोहिया आणि वत्सला कीर्तनी हांकां सभा चालू आसतनाच धरले आणि कैदेंत घाले. लोहिया पोर्तुगीजांनी गोंयांतल्यान हद्पार केले, पूण शांत स्वभावाचे गोंयकार आतां पेटून उटिल्ले. स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य मेळोवपाची ज्वाला लोकांमदीं पेटिल्ली. एका नव्या पर्वाची सुरवात जाल्ली. त्या दिसा सावन गोंयभर घोशणा, चळवळ्यो, सत्याग्रह चालू आशिल्ले, पूण पोर्तुगीज पोलीस लेगीत ओगी नाशिल्ले. निशस्त्र कार्यकर्त्यांचेर लाठीचार्ज करताले, तांचो छळ करताले. तेन्ना ह्या पोलिसांक शस्त्राचो दाग दाखोवपाच्या हेतून आझाद हिंद सेनेची स्थापना जाली. ह्या मजगतीं भारत स्वातंत्र्य जाल्लो. 1953 वर्सा पीटर आल्वारीस हांच्या नेतृत्वाखाला नॅशनल काँग्रेस ऑफ गोवा संस्थेची गोंयांत स्थापना जाली. ह्या संस्थेच्या खाला गोपनीय पद्दतीन कामां चालू जाल्ली. 1955 वर्सा आझाद गोमंतक दल आनी हेर दल पोर्तुगीजांचेर सशस्त्र हमले करताले. प्रभाकर वैद्यान आपल्या वांगड्याच्या मदतीन कुंकळीच्या पोलीस ठाण्यार हमलो केलो. मोहन रानडेच्या नेतृत्वाखाला मनोहर पेडणेकार, शिवलिंग भोसले, सुखा शिरोडकर, रघुनाथ शिरोडकर हांणी बेतीम पोलीस चौकीर हमलो केलो. त्या वेळार मोहन रानडेक जखमी अवस्थेत धरलो आणि पोर्तुगल कैदेंत ख्यास्त भोगपाक धाडलो. तेन्नाच 26 वर्सांच्या बाला मापारी पोर्तुगीजांनी धरलो. ताच्या कडल्यान गोपनीय गजाली उघड करून घेवपाक ताचे खूब हाल केले, पूण ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. 15 फेब्रुवारी 1955 वर्सा ताका मरण आयलें. स्वातंत्र्य सेनान्यांक धरून आग्वाद, तेरेखोल अशा काळ्या बंदखणींत घालताले, तांचो छळ करताले. हो छळ सहन जायना जावन कांय जाणां थंयच मरण आयलें. ते हुतात्मे जाले. आंदोलनां अशीच चालू आशिल्ली. 22 जुलय 1954 दिसा फ्रांसीस मास्कारेन्हस, वामन देसाय हांच्या वांगडा युनायटेड फ्रंट ऑफ गोवन संस्थेन दादर पोर्तुगीजांच्या तावडींतल्यान मुक्त केले. आझाद गोमंतक दल, RSS गट आनी गोवास पब्लिक पार्टीन सशस्त्र हमलो करून 4 ऑगस्ट 1954 दिसा दादर नगर हवेली पोर्तुगीजाच्या तावडींतल्यान मुक्त केली. 7 ऑगस्ट 1954 दिसा हेमंत सोमन हाणें एकट्यान वचून गोंय सचिवालया मुखार झेंडो फडकोवपाचें धाडस केलें, पूण ताका पोर्तुगीजांनी धरून बंदखणींत घालो. नॅशनल काँग्रेस कमिटीचे नेतृत्व करपी पीटर आल्वारीस हांणी 16 ऑगस्ट 1955 दिसा 3 वाटच्यान भारतीय सीमो हुपून गोंयांत भितर सरून सत्याग्रह करपाचें थारायलें. एक पंगड पोळ्या साकून गोंयांत येतना ताचें नेतृत्व करपी एंथनी डिसोजा आनी ताच्या 20 सांगात्यांक लोलये गांवांत धरले आनी 21 वर्सांची कैद फर्मायली. दुसरो पंगड बांद्रा पत्रादेवी सावन भितर ताचे नेतृत्व करपी मार्क फर्नांडीस आनी ताच्या सांगात्यांक नेहबाग हांगा धरलो आनी 8 वर्सांची ख्यास्त फर्मायली. तिसरो पंगड शिरोडे सावन तेरेखोल किल्ल्यार गेलो. त्या सत्याग्रही मदीं आशिल्लो जोश पळोवन पोर्तुगीज काबान तेरेखोल किल्लो सोडलो. सत्याग्रहींनी त्या किल्ल्यार झेंडो फडकयलो. ह्या पंगडाचे नेतृत्व करपी आल्फ्रेड आफोन्स आनी ताच्या 15 सांगात्यांनी पुराय दीस तेरेखोल किल्ल्यार घालयलो. दुसऱ्या दिसा तांकां पोर्तुगीज पोलिसांनी धरलो आनी 8 वर्सांची ख्यास्त फर्मायली. 1953 वर्सा TB कुन्ना पोर्तुगालासावन परत आयले. तांणी 1957 वर्सा मुंबईत गोवा एक्शन कमिटी स्थापन केली. तांणी सगळ्या पंगडांक एकट्यान हाडपाचो यत्न केलो, पूण ते मेरेन क्रांतिकारी कारवायो वाडूंक लागिल्ल्यो. आझाद गोमंतक दल, क्विट गोवा
गोवा लिबरेशन आर्मी सारख्या क्रांतिकारी संघटनांनी आपली शस्त्र आंदोलनां आनीक नेटान चालू केल्ली. तांणी बॉम्ब तयार करून ताचो वापर पोर्तुगीजांक मारपाक सुरू केल्लो. गोंयचो विशय आतां आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पाविल्लो. पोर्तुगालांत पोर्तुगीज उपनिधीच्या 3 दिसांच्या परिशदेत गोंयच्या वतीन डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे, जॉर्ज वाज, कासांतान लोबो, आकिनो ब्रागांझा, जिऑन काब्राल हांणी वचून प्रस्ताव मांडलो, पूण तो निर्फळ जालो. दिल्लीत जाल्ल्या एका सेमिनाराच्या उद्घाटना वेळार पंडित जवाहरलाल नेरून म्हळें, गोंय मुक्ती खातीर आमी शस्त्राचो वापर करचे नात अशें ना. आनी तशेंच जालें. पोर्तुगीजां विरुद्ध शस्त्राचोच वापर करून तांकां गोंयांतल्यान धांवडोवचें पडलें. क्रांतिकाऱ्यांनी पोर्तुगीज बोटीचेर बॉम्बस्फोट केलो. ताचो सूड घेवपाक भारतीय साबरमती बोटीचेर आनी पागोवपाक गेल्ल्या पोनेलांचेर पोर्तुगीजांनी फार केले. हाचो परिणाम म्हळ्यार भारत सरकारान पोर्तुगीजां वांगडा आपले राजकीय संबंद तोडले. आनी तो वेळ आयलो जेन्ना भारत सरकाराक सैन्याचो वापर करचो पडलो. 17 डिसेंबर 1961 दिसा ऑपरेशन विजय खाला अर्धराती भारतीय सैन्यान आपली हत्यारां आनी टँक घेवन गोंयच्या भुंयेर भितर सरले. 24 वरां भितर पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली. 19 डिसेंबर 1961 दिसा दनपारां गोंयच्या भुंयेर भारताचो झेंडो फडकलो आनी आमचें गोंय मुक्त जालें.